त्याची की नोटीस बी येयल्ली तुमका? आमकां हेच्या पयलीं नोटीस येयल्ली म्हणजे त्या नोटिसाक घेवन एक 4 ते 5 महिने जाले ते आमी खंय आमच्या एडवोकेटाक दाखयले आमी खंय स्टे आयिल्ली आतां काय ह्या 8 दिसांनी कितें जालें की आमकां फाल्यां शुक्रारा फोन येयल्लो की शॉपां बंद करा म्हणून कळ्ळें आमी शुक्रारा शॉपां बंद केली आनी आयज म्हाजो हो धंदो बिजनस म्हणजे गव्हर्मेंट होच म्हाजो धंदो कळ्ळें सो आयजूय कॉल येयलो शॉपां बंद करून आनी खंय तरी अर्द्या वरा एका वरा शॉपां बंद केली आमी सगळे जेवन गेले जेवन येयलो आनी शॉपां चालू केली कित्याक गव्हर्मेंटचे दीस लोक विचारतात शॉप कित्याक बंद हांवें शॉप चालू केली कित्याक लिपोन हांकां हें करपाचें ना हे गेल्या शुक्रारा येवंक नात की लिपोन धंदो हो करपाचो ना आयज हांव हांगार हो आयज आनी काल धंदो करिना हांव 20 वर्सां धंदो करता हांव आयज खंय तरी म्हाका एक सावळी दिल्ली त्या सावळेचे खंय तरी म्हाका एक डिस्टर्ब कसो जालो एक आनी खंय तरी म्हाका त्रास जावंक लागलो आज हो धंदो 20 वर्सां जाले म्हापशाकारांक खबर आसलो हो 20 वर्सां धंदो उसाचो रोस म्हणटा तो हांगाच कळ्ळें तुका खंय तरी मेळटा पण आयज खंय तो डिस्टर्ब म्हाका आयज अचानक येयले आनी सील मारले शॉपाक कळ्ळें तुका पण आयज 17 ते 18 शॉपां म्हणजे ह्या घाटेशान नगरात हांव म्हणटा जी शॉपां आहात पळय आख्ख्या हळजिंबोर्डा ह्या शॉपां म्हापशान शॉपां ही सगळी इलिगली शॉपां आहात हांव म्हणटा घाटेश्वर नगरानूच हो कित्याक कायदो ही घाटेश्वर नगरांतली 17 शॉपां हांकां कित्याक दिसता हांव म्हणटा हळजिंबोर्डाक एक सील मारून येवंक नात ते स्टार्ट हरशीं मुळच्यांनी थंयसून करूंक जाल्ले आनी मुळच्या दारान सुद्दां येताना सगळी कुमल्यातूच शॉपां तांकांय ट्रेड लायसन ना कोणाकूच ट्रेड लायसन ना हांव म्हणटा लॉक मारूंक जाय आसले तेंच्यानी थंयसून लॉकां मारून दिवंक जाल्ले आयज म्हाका सांग घाटेश्वर नगरांत फक्त हांकां 17 शॉपां कित्याक दिसतात आं ही एक चुकीची गजाल तुमच्या शॉपा विरुद्ध कोणी कंप्लेंट केली ते काय म्हाका खबर ना तुमचेर आयज जे सील मारले नेमकें कारण कितें नोटिसीन कितें म्हटलेलें नोटिसीन तांकां ते म्हणटा नोटीस लागून आमकां फक्त ऑर्डर येयल्या म्हणटा कोणी ऑर्डर दिली ती खबर ना तुमकां ऑफिशियली जी नोटीस येयली तितून कितें म्हटलेलें तितून फक्त म्हणटा ती इलिगल शॉपां आख्ख्या म्हापशांनी शॉपां इलिगली शॉपां आहात इलिगल शॉपां सगळ्या म्हापशांनी आहात तुमी हे बांदलेलो तो जागो कोणाचो हो कुमलीदाद जागो आमी कुमलीदातीकूय पयशे भरलेले आहा 50 सावडर आमी कुमलीदातीक भरल्या ती रिसीट आमच्या कडेन ह्या वर्साक आमी कितें तेंची वर्सा तेंचे टर्म वाडटा ह्या वर्सा 6,000 जाले फुडल्या वर्सा 8,000 10,000 ह्या वर्सा आमी 10,000 रुपया वर्साक भरतात आमी म्युन्सिपालिटीकूय भरताले मुलसेटीक आमी काय भरून जाल्ले मुलसेटी आमकां ट्रेड लायसन दिवंक ना ट्रेड लायसन हांवें एप्लाय स्वता 3 फाटी एप्लाय केल्ला मागीर पण आमकां काय तेंच्यानी रिप्लाय दिल्लो ना ते सो म्हाजे कडेन लेटर की म्हाका रिटर्न लेटर तेंच्यानी येयल्ल्या ते म्हाका तेंच्यानी काय हें केल्लें ना आनीक कोणाक दिताले तुमी पयशे आमी कोणाक आनी पयशे दिवंक ना